नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। लोकसभा वेंचणुकेचे पयल्या पावण्याचे मतदान आयज 17 राज्यां 4 केंद्रशासित प्रदेशांनी 102 सुवातीं खातीर आयज सकाळ सावन मतदान। वागातोर दर्यादेगेर सांपडलो कुशिल्ल्या अवस्थेत देवमासो। दर्यादेगेर घाणी मरणाचे नेमके कारण कळूंक ना, फुडलो तपास सुरू। गरज पडल्यार पयशे बुडोवप्यांची फायल करतले उक्ती। म्हापसा अर्बन बँकेवेल्यान मुख्यमंत्र्याचो रमाकांत खलपाचेर फारपेट। सेक्युलर राजकीय फोर्साकूच मतदान करात। आर्चबिशपाच्या आवाहनाक मुख्यमंत्री सावंताचो येवकार। भाजपूच सगळ्यांत सेक्युलर पक्ष। आर्चबिशपाचे परिपत्रक कमळाचेर मतां मारपा खातीरूच मुख्यमंत्र्याचो दावो। देंपो ब्रँड भाजपा परस व्हडलो न्हय, तांचें काम व्हड आशिल्ल्यान पल्लवी देंपोक दिल्या उमेदवारी। आमदार विजय सरदेसायाच्या टिकेक मुख्यमंत्र्याची जाप। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याचो आगळो वेगळो उपक्रम। प्रत्येक पोलिंग बुथार 5 वखदी किंवा फळांची झाडां लावपाचो निश्चय। वट्ट 8625 झाडां ह्या उपक्रमांतल्यान जातली लावप। आता खबरो विस्तारांत। लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाक आयच्यान सुरवात। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश, अंदमान निकोबार, पॉंडिचेरी, लक्षद्वीप अशा 21 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी मेळून 102 मतदारसंघांनी आयज पयल्या पावण्यार मतदान। 1625 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात। वझरी वागातोर दर्यादेगेर कुशिल्ल्या अवस्थेंत व्हांवन आयिल्लो देव मासो सांपडला। बोटीच्या फॅनांक लागून ह्या देव माशाक मरण आयिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा। अजून ताच्या मरणाचें नेमकें कारण कळूंक ना। कुशिल्ल्या अवस्थेंत सांपडिल्ल्या ह्या देव माशाक लागून पुराय दर्यादेगेर घाणी पडल्यात। आता 2 वरां वयर जाले, आमकां वास येता शेकवाल्यान। म्हाका हांगासरल्या एका शेकवाल्यान वागातोरच्या फोन केलो। आमची शेकां वजरान आसा हितून, वजरान आसा आमी सद्या। फोन केलो, वास येता म्हणून हांव पळोवंक गेलो जाल्यार थंय वेल आसा। हांव येयलो पळय जाल्यार खरेंच एक 10-15 मिटर तरी ती दिंडी आसतना आसतली, इतली वेल व्हडली। आतां सद्या ती डिकम्पोज जाल्या, सारकी पिड्ड्यार जाल्या, म्हणजे ती मरोन खूब दीस जाले आनी ती वॉश्ड आवट जावन आमच्या दर्याक येवन। आतां इतलो वास येता तो सारको ला म्युजिका कडसून सारको रोमियो लेना कडेन वास येता, म्हणजे आख्ख्या फूल बीच स्ट्रेटाक हो वास येता। आनी तितून तेचे बॉडी पार्ट्स जे आसा ते थोडे हांगा दर्याचेर पडलेले आसा, ते आमच्या हेल्थाक सामके वायट। हांगा इतले जाण शेकवाले आनी तेंचे कामगार न्हिदता, तेंच्यो फॅमिली आसा थोड्यांच्यो, ते आतां हांवें एका ऑफिसराक, फॉरेस्ट ऑफिसराक हें केलां, ताका मॅसेज दिल्या की बाबा अशें जालां हांगा, तेन्ना येवन मातशें पळया, खबर घेयात। आतां ते बेगीनच्या बेगीन तेची विलेवाट लावपाची, ना जाल्यार हे फूल बिचाक आतां सद्या तरी बिचाक कोण कस्टमर ना, कोण आसना गरमेक लागून। दिसाक एक 500 ते 600 रुपया वा 1000 रुपया जाता चडांत चड गिरायक, म्हणजे कोणूच बिचार ना। आनी फाल्यां तर हो वास असो उरत आनी हें अशेंच उरलें जाल्यार फाल्यां बिचाक कोणूच रावपाची शक्यता ना। आनी हें खरेंच सगळ्याच्या हेल्थाक वायट। हें बेगीनच्या बेगीन काडचें।
म्हापसा अर्बन बँक प्रकरणा वेल्यान आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचेर फारपेट 4 लाख लोकांचे पयशे म्हापसा अर्बन बँकेन बुडले. प्रकरण केंद्रीय RCSा कडेन सुरू आसात. गरज पडल्यार परतून एक फावट फायल ओपन करूं येता म्हूण मुख्यमंत्र्याचे थेट शिनाल, पण हाचेर खलपान उलोवपाक न्हयकार दिला. अजूनही केस मॅटर त्याचं सुरू आहा. जाय जाल्यार परत एकदा फायल उघडूं येता. आव्हानांक धमकी दिना, आमकां संवय ना. लोकसभा वेंचणूक लागीं येता तशे राजकीय आरोप प्रत्यारोप वाडतूच आसात. तातूंत आतां उत्तर गोंयचे काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलप हांचेर म्हापसा अर्बन बँक प्रकरणा वेल्यान टिका जातना दिसता. सुरवातीक श्रीपाद नायक, उपरांत सुदीन ढवळीकार आनी आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हापसा अर्बन बँके वेल्यान थेट टिका केल्या. इतलेच न्ही जाल्यार हे प्रकरण केंद्रीय RCSा कडेन सुरू आसा. ताची फायल परतून उक्ती करूं येता म्हणून मुख्यमंत्र्याचे निशाल. हांगासर वेगवेगळे जे कॅन्डिडेट आहा पळय न्ही रे, बेकायदेशीर पयसो कितलो लोकांचो लुटला पळय न्ही, तो खबर आहा. जे कॅन्डिडेट आसलेले तेंच्यांनी बेकायदेशीर पयसो. म्हाज्या कडेन हांव परत सांगता, म्हाका म्हाजेर उलोवपाक किंवा आमच्या पार्टीचेर आनी कॅन्डिडेटाचेर उलोवपाक तिसऱ्या मनशाचो वापर करचो न्ही. जाय जाल्यार स्वता उलोवचो. हांव वीथ प्रूफ उलोवपाक शकता, वीथ प्रूफ. आनी हे गोंयकारांक खबर आहा. गोंयकार अजून विसरोंक ना. प्रत्येक गोंयकार जाणा, प्रत्येकाक हाय लागल्या. स्वताच्या बळसांतले जेन्ना 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया कश्टाचे ते दवरलेले बँकेतले जेन्ना बुडल्या पळय न्ही रे, लोकांक हाय लागल्या. लोक अजून विसरूंक ना. आनी परत सांगता, हांव वीथ प्रूफ दाखोवपाक शकता. आनी कोणी येता कोणी दुसरो तिसरो कोणी उलयता तेजेर हांव वचना. पण म्हाजेर उलोवपा खातीर तिसऱ्या मनशाचो वापर करूं न्ही, कांय फरक पडना म्हाका. बट तेंय सांगता हांव, त्या खातीर प्रत्येक जाण गोंयकार थोडोसो कशें आसा, गोंयकाराक आमच्या मातशी विसरपाची संवय आहा. त्या खातीर सांगता. आनी प्रत्येकाचे थोडे न्ही ते जवळपास तशें पळोवंक वचत जाल्यार शेअर होल्डर कितले आहले तें खबर आहा मरे? कितले आहले शेअर होल्डर? एप्रॉक्सिमेटली 4 lakhs. 4 लाख लोकांचे पयशे एप्रॉक्सिमेटली हे भितर बुडल्या. मागीर कोणाचे 35,000 आसूंनी ते 35,000 रुपया त्या वेळार जे आशिल्ले पळय न्ही ते ताका आयज जवळपास 3 लाखाची किंमत आशिल्ली तेजी. पण त्या वेळार बुडले ते ताका मेळूंक ना. लोकांक खबर आहा. आनी हे कित्याक बुडले, कोणा खातीर बुडले तेंय सांगात. तेंय विचारपाची गरज आसा. अरे जेन्ना आमी म्हणटा की लोकांचे पयशे लोक एक विश्वासान ठेवी म्हणून दवरता, आमी स्वता खातीर राजकारण करिना, देश प्रथम ह्याच भावनेंतल्यान राजकारण करता. आमकां देश प्रथम, राज्य प्रथम, मागीर पार्टी आनी तेच्या उपरांत आमी आसा. आमकां त्या खातीर आमी स्वता कसलोच फायदो स्वताक वापरूंक ना. प्रूफ आसा म्हणून तुमी एक्शन कित्याक घेना? तर जे कोण इनवॉल्ड आसा तातूंत लोकांचे 4 लाख लोकांचे पयशे बुडयले तांचे ऑलरेडी जे आहा पळय न्ही बँक म्हणजे ताजेर आमी हय एक म्हणजे लिक्विडेटर घातलो. लिक्विडेटरा कडल्यान बाबड्यांक थोडे कितें मेळपाक जाय पळय न्ही रे, तितके तरी पयलीं मेळचें. आनी इट इज कम्स अंडर द सेंट्रल RCS. अजूनही केस मॅटर थंयसर सुरू आहा. जाय जाल्यार परत एकदा फायल उगडूं येता. सेंट्रल RCSा कडेन फायल आसा. हांव म्हणना रे, हांव कोणाक धमकी दिना, आमकां संवय ना. मुख्यमंत्र्याचे टिकेचेर काँग्रेसीचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार रमाकांत खलपान उलोवपाक न्हयकार दिलो. आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान आपूण काय उलोवपाक शकना अशें खलपाचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. 2012 ते 2024 ह्या भाजपाच्या काळांत राज्यांत पळयत जाल्यार अल्पसंख्यांकां खातीर काँग्रेसी परस आमी चड काम केलां. सबका साथ सबका विकास हे तत्व पाळटना खंयच भेदभाव केल्लो ना असो दावो करतना आर्च बिशपान काडिल्ले परिपत्रकाचें मुख्यमंत्र्यान स्वागत केलां. कमळाचेरूच मतां मारपा खातीर हे परिपत्रक काडलां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. गोंयचो आर्च बिशप कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रावान 2 दिसां फाटीं एका परिपत्रका वरवीं सेक्युलर म्हळ्यार धर्मनिरपेक्षवाद मानपी राजकी शक्तीक मतदान करपाचें आवाहन केल्लें. आर्च बिशपाच्या हे आवाहनाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. आर्च बिशपाच्या वक्तव्याक येवकार दितना भाजप पक्ष खऱ्या अर्थान सेक्युलर आसा आनी 2012 ते आतां मेरेन ते सिद्ध जाला असो दावो केला. आर्च बिशपान थंय हे परिपत्रक काडून कमळाचेरूच मतदान करपाचें आवाहन केल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. हांव वेलकम करता. म्हाका दिसता
आमी खऱ्या अर्थात भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर आसा. भारतीय जनता पार्टी ज्या पद्दतीन सबका साथ सबका विकास काम केलां हें करता आसतना आमी खंयसरूच डिफरन्स करूंक ना. तूं जर भारतीय जनता पार्टीचो इतिहास काडून पळयशीत 2012 ते 2022 म्हणजे 24 पर्यंत आतां 12 वर्सांचो, जाल्यार तुका काँग्रेसी पेक्षा चड काम म्हणजे मागीर तें एक्सपोजिशन आसूनी चर्च आसूनी ह्या सगळ्या खातीर केल्लें आसा. मायनॉरिटी कमिशनाचेर सांगलें तुका केन्नाच जें स्ट्रेंथन नाशिल्लें तें केंद्रांतूय आनी राज्यांत मायनॉरिटी कमिशन स्ट्रेंथन आनी तेजें बरें काम जावपाक लागलां. हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्याच कार्यकाळांत. त्या खातीर कांयच हरकत ना. खरें सेक्युलर जर कोण आसा जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे आमच्या कमळाकूच मत मारपा खातीर तांच्यांनी काडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत डेम्पो ब्रँडाचें व्हड योगदान आसा. तांचें कामूय व्हड आसा. पल्लवी डेम्पोक तांच्या कार्याच्या आनी प्रसिद्धीच्या आदाराचेर भाजपाची दक्षिण गोंयची तिकीट दिल्या. भाजपा परस डेम्पे ब्रँड हो व्हड न्हय. डेम्पो हें आडनांव व्हडलें आसलें तरी भाजप हो सगळ्यांत व्हडलो ब्रँड. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायाच्या टिकेक मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या. दीस आदी गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंया भितर धेम्पो हो व्हडलो ब्रँड जावन आसा आनी ह्याच ब्रँडाचो वापर भाजप दक्षिण गोंयांत करपाक सोदता अशें विधान केल्लें. पल्लवी धेम्पोक तांच्या कार्याच्या आनी प्रसिद्धीच्या आदाराचेर भाजपाचे दक्षिण गोंयची तिकीट दिल्या. भाजपा परस धेम्पो ब्रँड व्हड न्हय. धेम्पो हें आडनांव व्हडलें आसलें तरी भाजपूच सगळ्यांत व्हडलो ब्रँड. आमदार विजय सरदेसायच्या टिकेक मुख्यमंत्र्याची जाप. BJP has banked on the Dempo name. Dempo is a big name. सगळ्यांक खबर आहा की गोंयांत डेपो म्हणल्यार आमी भुरगेपणाच्यान डेपो म्हणटा तें नांव आयकलां. डेपो व्हडलें नांव. बाबा डेपो खूब पक्षां भितर ताचें रिलेशन बरें आहा. ताणें एज्युकेशन आनी स्पोर्ट्स फिल्डांत काम केल्लें आहा. खूब केल्लें. फिलॅन्थ्रॉपी केल्ली आहा. सो त्या नांवाचेर BJP इलेक्शन जिखूंक सोदता. भारतीय जनता पार्टी ही खूब व्हडली पार्टी आसा. डेम्पो ही प्रायवेट लिमिटेड तांची स्वताची कंपनी आसा. नो डावट गोंयांत डेम्पो फॅमिलीक ह्या पयलीं पासून वळखता. आमी डेम्पोक तिकेट जी म्हणजे पल्लवी डेम्पोक तिकेट दिल्ली आसा ही तेंच्या कामाच्या आदाराचेर, तिच्या पॉप्युलॅरिटीच्या आदाराचेर. भारतीय जनता पार्टीच्या पेक्षा डेम्पो ब्रँड व्हडलो ना. आमच्या खातीर भारतीय जनता पार्टीच व्हडली आसा. तिची पॉप्युलॅरिटी आसा, तिजी बाकीचें तेंचें काम आसा. सो दॅट तेंचे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आसतले, स्पोर्ट्स क्लब्स आसतले, IT इंडस्ट्रीज आसतली, ह्या सॅक्टरांत तेंचें काम आसा. एखादो मनीस पॉप्युलर आसल्या कारणान तो लोकां मदीं बेगीन वता. सो दॅट तांचें नांव डेम्पो हें पॉप्युलर आसतलें. बट भारतीय जनता पार्टी व्हडली आसा. आमकां डेम्पो ग्रूप भारतीय जनता पार्टीच्या पेक्षा व्हडलो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान एक आगळो वेगळो उपक्रम राबयला. प्रत्येक पोलिंग बुथार 5 वखदी किंवा फळांची झाडां लावपाचो निश्चय वेंचणूक अधिकाऱ्यान दवरला. गोंयांत वट्ट 1725 पोलिंग बूथ्स आसात. म्हणजे प्रत्येक बुथार जर 5-5 झाडां लायलीं जाल्यार 8625 झाडां ह्या उपक्रमांतल्यान लावप जातलीं. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान एक आगळो वेगळो उपक्रम राबयला. प्रत्येक पोलिंग बुथार 5 वखदी किंवा फळांची झाडां लावपाचो निश्चय वेंचणूक अधिकाऱ्यान दवरला. लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाच्या आदल्या दिसा म्हणजेच 6 मेक प्रत्येक बुथाचेर नेमिल्ली पोलिंग टीम त्या बुथार पावतली आनी 5 झाडां रोयतली. ही झाडां वखदी किंवा फळांची आसूं येता अशें नमूद केलां. जंय जंय मतदान केंद्रां आसात त्या शाळांक झाडां रोवपाक योग्य ती सुवात व्हायट चॉक पावडरान मार्क करून थळाव्या BLOक दाखोवची म्हूण कळीत केला. उपरांत मतदानाच्या आदल्या दिसा येवन पोलिंग टीम थंय झाडां रोयतली. गोंयांत वट्ट 1725 पोलिंग बूथ्स आसात. म्हणजे प्रत्येक बुथार जर 5-5 झाडां लायलीं जाल्यार 8625 झाडां ह्या उपक्रमांतल्यान लावप जातलीं. ही खरीच गोंयच्या फुडारा खातीर गरज आसा. गोंय पांचवेचार दवरपाक तशेंच प्रत्येक मनशा भितर सैम सांबाळपा विशीं जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो हेतू आसा. खरेंच हो उपक्रम मन भुलोवपी आसा. तुमी हाची प्रेरणा घेवन आमचो सैम पांचवोचार दवरपाक यत्न करचो असो आमी उलो मारतात. वाटादेव दिवचलच्या रोलिंग मिल वाठारांत भर लोकवस्ती कडेन सध्या कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली आसा. कोयर कुसोवन घाणी पडल्यात. ह्या कोयराक लागून दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा. ह्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडचें अशी मागणी लोकांनी केल्या. कारापूर सरवण पंचायत आणि दिवचल पालिकेची स्कीम सोंपता. थंयच भर लोकवस्तीक तेकून सध्या कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली आसा.
सध्या रोलिंग मिल वाठारात रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर साचला. ह्या कोयरामदी प्लास्टिका सयत सुको आनी ओल्या कोयराचो आस्पाव आसा. ह्या कोयरामदी कांय जाण खाद्यपदार्थय हाडून उडयतात अशें दिसून आयलां. हो कोयर कोण आनी केन्ना हाडून उडयतात तें कळपाक मार्ग ना. मात हे वटेन यो वच करपी लोक हो कोयर उडयतात असो अदमास आसा. फाटल्या वर्सा भर पावसाळ्यात ह्याच सुवातीचेर कोयराची गंभीर समस्या निर्माण जाल्ली. सुमार 7-8 दीस कोयर कुजून थंय घाणी पातळिल्ल्यो. ताचे उपरांत थळाव्या तरणाट्यांनी दिवचल पालिकेच्या सहकार्यान हो कोयर काडून वाठार नितळ केल्लो. ताचे उपरांत ह्या वाठारात कोयर उडोवपाचो प्रकार कमी जाल्लो. मात परत एक फावट ह्या वाठारात कोयर उडोवपाचो प्रकार वाडत आसा. हो कोयर कोणी काडप ही ताची जबाबदारी कोणाची ताचो विचार करचे परस कारापूर सरवण पंचायत आनी दिवचल पालिकेन एकठांय येवन ह्या कोयराच्या समस्येचेर नियंत्रण हाडपा खातीर मोहीम हातांत घेवची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. प्रतिकूल हवामानाक लागून अंदू काजू पिकांचेर परिणाम जातलो आनी काजींचो सिजनूय बेगीन सोंपतलो म्हूण काजू बागायतदारां मदीं हुस्को. अंदू फकत 40% पीक मेळटलें म्हूण काजकार सांगतात. पळोवया खासा रिपोर्ट. काजींचो व्यवसाय हो दिवचल तालुक्या सयत हेर चडशा वाठारांतलो एक मुखेल व्यवसाय. अंदू काजींक बेस बरो चोवर आयिल्लो, ताका लागून काजू बागायतदारांच्या तोंडार हांसो दिसतालो. मात आतां भार येवच्या वेळार प्रतिकूल हवामानाक लागून काजू पीक कमी जाल्ल्याचे दिवचलचो काजू बागायतदार तुकाराम गावडे सांगता. अंदू सुमार 40%च काजींचे पीक मेळटलें म्हूण ताचें म्हणणें. सारकें नासल्या कारणान अंदू काजींक खूब फटकळ बसलेलो आसा. काजी म्हणजे कशें आहा, पयलीं आमकां बरें दिसलें चवळ, खूब दिसलें की अशें दिसोंक लागलें की अंदू भरपूर भार जातलो असो म्हणून. म्हटल्यार पळय जाल्यार थोडे दीस वयता हे एनवायरमेंटाक लागून मदींच थंडी पडोंक लागली, मदींच गरमी जावंक लागली, मदींच पावसाचें वातावरण अशें जाल्ल्या कारणान हांगासर सगळी जी चवरां आसली ती इल्ली पळय जाल्यार इल्ली करपाक रावंक लागली. म्हणजे जे पयलींचे फॉग जे येयल्ले तेजेच कितें ते आतां हे आमकां हे मेळोंक लागले. पण आतां इतलें हें जालां की सगळे चवारूच पळोवंक गेले जाल्यार फुडले कांयच दिसना. फुडें जे आमकां दिसतालें म्हणजे आमची जात्रे कडेन मेळटालो आमचो जो भार आसा पळय तो एक म्हणजे पाडया कडेन भार जाता, मागीर तो जात्रे कडेन भार जाता, मागीर शिगम्या कडेन भार जाता. असो जो भार जाता म्हणजे त्या टायमार आमकां भरपूर नुस्तें मेळटा आनी काजी मेळटा आमकां. आनी भरपूर म्हणजे 8-9 पासून रातची आमकां लेट पासून आमकां हांगा रावचें पडटा काम करून. म्हटल्यार अंदूचे तशें कांयच दिसना, म्हणजे तितको टायमूच जायना. अंदू 4:30-5 म्हटल्यार इतक्यांक म्हटल्यार आतां आमचें हे काबार जाता. पयलीं कितें जातालें, चवराक चवर भरघोस चवर येवन भरघोस फकां गळटाली. पण ह्या निसर्गाच्या हितून सगळे वाड लागल्या कारणान फकां अशी की मोजकीच अशी येयल्ली आसा आनी तेका लागून सगळे जे अंदू आहा ते खूब वाड नाश कसो जाल्लो आहा. म्हणजे अंदू धरले 100% भितर धरले जाल्यार 40% बी अश्यो अंदू पीक मेळटले कशें दिसता. आनी अंदू हे जात्रे कडेन म्हणजे आतां इल्ले जात्रा येता म्हणसर आनी एक लास्ट भार जावन म्हाका दिसता सगळे काबार जातले अशें दिसता. म्हणजे अंदू सीजन बेगीन सोंपतलो. अंदू खूब बेगीन सीजन सोंपतलो. लेटूय जाल्यो काजी आनी लेट जावन बेगीन काबार जातलो असो दिसता. म्हणजे आमचे कशें जाताले वर्सा हे जे 3 म्हयने आसताले ते कंटिन्युअस 3 म्हयने जेन्ना आमचे पीक जाताले त्या 3 म्हयन्यान आमी पावसभर म्हणटा तशें बरे काजींच्या आदाराचेर घर चलता. मात अंदू काजू बियांक दर नाशिल्ल्यान काजकार अडचणीत आसा. देखून सरकारान काजू बियांचो दर वाडोवचो अशी मागणी ते करतात. तितूरसून एक म्हणजे काजीकू आतां रेट ना आनी काजूंक रेट नासल्या कारणान हांव आमच्या सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता. हांवूच असो काजकार असो ना, भरपूर काजकार आसा जे काजीचे पीक घेवन ते म्हणजे एक 3 म्हयन्याची जे हे आतां फुडें जे वर्सभर आहा ते काजींचेरूच जगता. म्हणजे काजींचेरूच ते इन्कम हे करता. पण अशें जालां की हेका सोरो आतां व्हडलोसो वचना आनी तितूर जर काजींकूय रेट मेळना. 110 म्हणजे जी मेहनत आसा ती आमची 3 म्हयने पासून मेहनत करता. 1 म्हयनो तर आमी काजी बियेणपाकूच हे करता.
तशें जर हे जर पीक जर भरघोस मेळना आनी आमकां जर रेट मेळना जाल्यार आमकां काय मेळना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. एका तेंपार सांगे केपें आनी कर्नाटक मेरेन वेपारा खातीर फामाद आशिल्लो खामामळ कुडचडेचो धक्को वायट स्थितींत आसा. वडी आनी वाफरांनी वेपार पळयल्लो हो धक्को सांबाळपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचो अशें थळावे मागतात. पळयात कुडचडे वाठारांतल्या धक्क्याचो खाशेलो रिपोर्ट. एका तेंपार सांगे केपी आनी कर्नाटक मेरेन वेपारा खातीर फामाद आशिल्लो खामामळ कुडचडेचो धोको वायट स्थितीर आसा. पयलीं सावन वडी आनी वाफोरांनी वेपार पळयल्लो हो धोको सांबाळपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचो अशें थळावे मागतात. जाणी हो धोको फाटलीं 70 वर्सां लागींच्यान पळयला ते निवृत्त शिक्षक दिगंबर नायक हांणी धक्याच्या हालाकीच्या परिस्थिती बद्दल खंत उक्तायल्या आनी धक्याचो उरिल्लो भाग पडच्या आदीं ताचो सांबाळ करपा खातीर स्थानीक लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करचो अशी मागणी केला. मीन व्हरपी बार्जीनी ह्या धक्याचो एक भाग आधीच उडयला आनी उरिल्लो भाग सुरक्षीत करपा खातीर प्रयत्न जाले ना जाल्यार ही इतिहासीक वस्तू कायमची नश्ट जातली अशें तांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. कुडचडे जे टावन आसा कुडचडे त्या कुडचडे टावनाचो हो एक वाडो खामामळ हांगा खामामळ म्हणटात. आनीक आमी जे आतां उबे आसात हो धोको पुर्तुगेज टायमार हो बांदिल्लो. जवळ जवळ 100 वयर वर्सां म्हजी यादीक ह्या धक्याक जाली. सगळी जी पळय गोंयची पिकावळ आसा ही फोंडी माल जावं तुगेले ते पणजे साकून सगळे वड्यांनी हांगा येताले. चड करून वडी हांगा दुर्भाटकार फामाद तातूंत भितर लक्ष्मण म्हण दुर्भाटकार म्हूण आशिल्लो. मागीर एक अशे खूब जाण आशिल्ले ते आपले वड्यांनी ते ही सगळी फॉर एग्जाम्पल तुगेले काजू म्हण नाल्ल मीठ येताले हांगा मोठ्या प्रमाणात मीठ येताले आनी त्या वड्यान हाडून हांगा स्टॉक करताले. त्या भायर आक्षे कुट्टाळी सावन जे पळय आक्षेकार आपली कणगां भाजी पालो सगळें घेवन हांगा येताले वड्यान आनी हांगच्यान मागीर कुडचडे जावं सांग्यार केपें ते वताले. इतलो हो धोको फामाद आशिल्लो खूब फामाद आशिल्लो. इतली वर्सां जालीं राजकारण आमगेले सरकार बदलली सगळी पूण हो धोको तस्सो आसा. खरें म्हणल्यार सरकारान हाजेर विचार करपाक जाय आनीक हाजो रिवायवल करपाक जाय. कित्याक एक पुरातन वस्तू एक फावट मोडत जाल्यार परते मेळपा ना आनी सरकाराचे मनां जर आयलें जाल्यार तेणें हांगच्यान बरो एक ट्युरिस्ट स्पॉट हांगच्यान परते फेरी बोट पणजे व्हरपाक सुद्दां जाता. लोकांची ये जा करपाक अत्यंत सुविधाजनक ही आसा. ती अशी घडची जावची अशें आमकां दिसता गांवच्या लोकांक. पूण अजून मेरेन आमचे घेतले हांव ना म्हणना कोणी तरी आमची राजकारण्यांनी मनार घेवन ह्या धक्याचो डेव्हलपमेंट करपा जाय. आमी खूब फावटी प्रपोजल मारले तांचे मुखार पूण अजून कांय जालो ना कोणें मनार घेतलें ना. हांगा खामामळ हो कुडचड्या वयलो एक ल्हानसो वाडो पूण एका टायमाचेर खामामळ इतले इम्पॉर्टंट आशिल्लो कारण ह्या सबंद एरियेन सांगे केपें आनी बाकीच्या एरियेन भितर हो एक असो पॉयंट आशिल्लो जाग्याचेर सगळें सामान हाड व्हर जाताली. वेगवेगळे तिसवाडी तालुक्यांतले फोंडे तालुक्यांतले लोक शेतकरी आपले सामान आंबे धरून वेगवेगळे बाकीचे उत्पन्न आनी इवन मीठ इम्पॉर्टंट असो मीठ हो पदार्थ हे घेवन ह्या वापरान हांगा येताले आनी हांच्यान मागीर ते वापर मीठ बीन कर्नाटकान वताले. बाकीच्या खातीर हो हिस्टोरिकल धोको जो फाटली 50-100 वर्स वयर वर्सां ह्या लोकांक आनी ह्या एरिये खातीर म्हत्वाचो आशिल्लो. तो धोको सांबाळपा खातीर आमी फुडें सरपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. उत्तर गोंयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6वेच्या प्रवेश परीक्षेत जाल्ल्या घोळ प्रकरणा विशीं म्हायती दिवपाक विद्यालयाच्या प्राचार्यान पालकांक विद्यालयांत आपयल्ले. मात पालकांक सुरक्षा रक्षकान गेटीचेर आडोवन शाळेंत प्रवेश करपाक दिलो ना. ह्या प्रकरणात घोळ जाल्ल्यान प्राचार्य म्हायती दिनात म्हूण उत्तर गोंयच्या पालकांनी आरोप केला. गोंयांत 2 नवोदय विद्यालयां आसात. ह्या विद्यालयांत फकत गोंयकार विद्यार्थ्यांकूच प्रवेश सक्तीचो आसा. मात उत्तर गोंयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6वेच्या प्रवेश परीक्षेत घोळ जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. अंदू वर्सा परीक्षेत 80 विद्यार्थी पास जाल्ले पूण पास जाल्ल्या 80 विद्यार्थ्यां मदीं 25 महाराष्ट्रांतले विद्यार्थी आशिल्ल्याचो आरोप कांय दीस आदीं पालकांनी केल्लो.
बिरेस्तारा उत्तर गोंयच्या पालकांक नवोदय विद्यालयाच्या प्राचार्यान ह्या प्रकरणा विशीं उलोवपाक आपयल्ले, मात तांकां गेटीरूच आडोवन भितर वचपाक प्रवेश दिवंक ना. ह्या प्रकरणात घोळ जाल्ल्यान प्राचार्य म्हायती दिनात म्हूण उत्तर गोंयच्या पालकांचो आरोप. आमकां जर न्याय मेळोंक ना जाल्यार ही गजाल मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतले म्हूण पालकांची शिटकावणी. असो डावट आसलो की एक 25 भुरगीं आसली ती आउटसायड ऑफ गोवा थंयच्यान येयल्ली आसली, ताका लागून आमी एक एप्लिकेशन दिल्लें मामलेदारान, वळपय मामलेदार, कलेक्टर साहेब, डेप्टी कलेक्टर साहेब आनी नवोदय स्कुलान. बट आमकां पुरो इन्फॉर्मेशन तेचें मेळ्ळें, आन्सर मेळ्ळें ना सर. मामलेदारान जे आमकां आन्सर दिला तितून आमी सॅटिस्फाय आसा. बट एडिशनल आमकां कितें जाय आसलें, 25 भुरगीं ही खंयच्या शाळेच्यान येयल्ली आसली ते आमकां जाय आसलें. नवोदयाक आमी एप्लाय केले, बट तेंच्यांनी आमकां आन्सर दिलें ना. तेंच्यांनी आयज आमी 18 तारखेक आपयल्ले, बट आतां पर्यंत ते आमकां भितून परमिशन घेतल्या शिवाय भितून येवं नाका म्हणटा. ते सांगता कलेक्टराचें परमिशन घेयात आनी तुमी भितून सरात आनी तुमकां कितें जाय म्हायती ती आमी तुमकां दिवंक शकना. सर म्हायती अशी मेळटा की जेन्ना ते कितें म्हणटा ऑनलायन एप्लाय केल्ले आसतले, ऑनलायन सर एप्लाय केले न्ही जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांचे कार्ड हाडलेले आसा, ताजेर सुद्दां पळय इस्कॉलाचें नांव येयल्लें आसा, खंयच्या इस्कॉल म्हाजो भुरगो शिकता तो. हेच आमकां जाय आशिल्लें, हें आमी निवेदन तांकां दिल्लें की आमकां तुमी सर हे 25 भुरगे आसा, हे 25 भुरगे खंयच्या इस्कॉलासून येयल्ले आसा हें आमकां सांगात. तेंच्यांनी आयज आमकां आपयल्ले, बट आतां तांकां गेटीर सांगलां की भुरग्यांक पेरंट्सांक एलावड करपाचें ना. जे कोणाचें एडमिशन जावना तेंकां एलावड करपाचें ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कलेक्टराचें परमिशन घेवन या. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक म्हापसा तांकां कळयतले. तशेंच आमी आमचो स्थानीक MLA सर आहा तांकां आमी सांगतले. इवन एज्युकेशन डिपार्टमेंट सर आहा तांकां कळयतले. आमचे CM साहेब आहा तांकां कळोनी की नवोदय विद्यालयान ही अशी भायली भुरगीं हाडून एडमिशन, ते प्रिंसिपल कितें म्हणटा की आमकां गोवा गव्हर्मेंटाची डॉक्युमेंट मेळ्ळ्या उपरांत आमी फिलअप करता, हे आमची रुल्स आहा म्हणटा. बट ते आमी तांकां सर खंयच्या गव्हर्मेंटासून हाडल्या, खंयच्या इस्कॉलासून हे दाखय म्हणल्यार ते दाखोवपाक मॅडम तयार ना. आतां तुमी सांगा कितें करचें तें. आमी इतले परत डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंट देन सगळे ADI ऑफिसार तांकां सांगतले की हे अशें नवोदयान चल्लात म्हणून. गोमंतक TV खातीर वाळपयच्यान रिपोर्टर सपना सामंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आशवेच्या श्रीदेवी भूमिका पंचायतन देवस्थानाचो 21वीर वर्धापन दीस. नव्यान बांदिल्ल्या देवळाचो 21 तारखेक कलशारोहण सुवाळो. वर्धापन दिसा निमतान देवस्थान समितीच्या वतीन 5 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी. बुधवारा 17 तारखेक सकाळच्या 8 वरांचेर धार्मीक विधी, सांजे 9:30 वरांचेर सुश्राव्य भजनाची कार्यावळ. बेरेस्तारा राती 9:30 वरांचेर आयतो पयसो करता पिसो ह्या कोंकणी नाटकाचें सादरीकरण. शुक्रारा राती 9:30 वरांचेर ट्रीक सिनाचो आस्पाव आशिल्ले दशावतारी नाटक बाळू मामा. शेनवारा रातच्या 8 वरांचेर आशवेवाडा मर्यादीत वेशभूषा स्पर्धा. जाल्यार आयतारा 21 तारखेक सकाळच्या 8 वरां सावन धार्मीक विधी सुरू जातले. उपरांत कलशारोहण सुवाळो जातलो. राती 10 वरांचेर इथे ओशाळला मृत्यू ह्या ऐतिहासीक नाटकाचें सादरीकरण जातले. 17 ते 21 एप्रिल मेरेन चलपी ह्या साबार कार्यावळींक श्रीदेवी भूमिका पंचायतन देवस्थानाच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक आनी देवीच्या भाविकांक माय मोगाचें आपोवणें. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.